भाज्यांचो प्रेस परत एक फावट वाढला. टोमाट, बटाट आणि कानो या मुखेल भाज्यांचो प्रेस सुमार 100% वाढला. बेळगांवां उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान भाज्यो पिड्ड्यार जाल्यात आनी ताचो भाज्यांच्या पुरवणेचेर परिणाम जाला. भाज्यांक मागणी आसा पूण पुरवण कमी जाल्या अशें गोंयचे भाजी विक्रेते सांगतात. बटाट 35, टोमाट 40 जाल्यार कानो 60चेर पावला. बेळगांव वाठारांत मदींच पावस पडलो. हवामान सारकें बदलत आशिल्ल्यान भाजयांक सध्या उजो पेटला. भाज्यांची पुरवण पडल्या. ताका लागून टोमाट, बटाट, कांद्या सारकेले नित्याचे भाजयांचो प्रेस 80 ते 100% वाडला. स्पेशली भाजी खातीर मदीं पावस पडलो म्हणजे कर्नाटकान बेळगांव सायडीक त्या खातीर ही भाजी मातशी कुसली आनी शॉर्टेज जाली आनी डिमांड जो आसा तो तसोच आसा म्हणजे आवक कमी जाली आनी डिमांड वाडलो. फाटले म्हणजे कोल्हापुरा त्या सायडीक कोकणान बी सगळी बेळगांवच्यान भाजी वता त्या खातीर भाजीचो रेट वाडलो. हॉर्टिकल्चर आनी बाजारांतल्या भाज्यांचो प्रेसान बरोच फरक आसा. हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यावेल्यो भाजयो तातल्या तातूंत सवाय. हॉर्टिकल्चर आनी बाजारांतल्या भाज्यांचो प्रेस पळयात. टमाट हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 29, बाजारांत 40. कानो हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 50, बाजारांत 55 ते 60 रुपया. बटाट हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 28, बाजारांत 32 ते 35 रुपया. वालपापडी हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 23, बाजारांत 30 ते 40. कोबी हॉर्टिकल्चर 18, बाजारांत 30. मिरसांग हॉर्टिकल्चर 20, बाजारांत 30 ते 40 रुपया. फ्लावर हॉर्टिकल्चर 14, बाजारांत 20 ते 25 रुपया. डब्बू मिरसांग बाजारांत 50 ते 60 रुपया. गाजर हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 31 रुपया जाल्यार बाजारांत 50 ते 60 रुपया. गेल्या 15 दीस पयलीं जो बेळगांव 38 ते 40 रुपया कांदो होलसेल आसलो पूण तो कांदो जो आसा तो सगळो ओलो आसलो, कच्चो भिजलेलो आसलो आनी ह्या खेपेचे भितर तो कांदो बरो येयल्लो एकदम त्या खातीर तो 4-4, 5-5 रुपया वाडलो. फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर भाज्यांचो प्रेस देवपाची शक्यताय मार्केटांतले किरकोळ विकपी उक्तायतात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मडगांव पालिकेचो कोयरा प्रक्रिया प्रकल्प बेगोबेग चालीक लागचो म्हण मडगांवच्यो समाज वावुरपी संस्था आतां फुडें सरल्यात. ह्या प्रकल्पाक जावपी विरोध ह्या मुखार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी समाज वावुरपी प्रशांत नायकान दिल्या. गरज पडल्यार मडगांवचे वेपारी पालिकेक तेंको दिवपाक रस्त्यार येतले अशें उतरय वावुरप्यांनी पालिकेक दिलां. मडगांव पालिकेचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प बेगोबेग चालीक लागचो म्हूण मडगांव वाठारांतल्यो कांय समाजीक संस्था आतां फुडें सरल्यात. ह्या संस्थांच्या जाळवणदारांनी नगराध्यक्ष सदानंद देऊलकाराक मेळून प्रकल्पाचें काम जाता तितले बेगीन चालीक लावचे अशी मागणी केली. वेगवेगळी संस्था संघटना हांचे वतीन एक नगराध्यक्षा मेळ्ळे की जो सोनसोड्याचेर गार्बेज प्लांट जाता तांचो ताज्या संबंदीत नगरपालिकेचे विचार आयकून घेवपा खातीर आमकां दिसता की मडगांव नगरपालिकेन एक इनिशिएटीव घेवपाक नगरपालिकेचो पेट प्रोजेक्ट म्हळ्यार सगळ्यांच्या व्हडलो प्रोजेक्ट जर आज मडगांव नगरपालिके कडेन आसलो जर जायत जाल्यार आमचे दृश्टीन हो गार्बेज डिस्पोजलाचो जो प्लांट जो ते तयार करता पळय तो आसा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. आनीक गेली 2 वर्सां आमी आयकतात की आज जातलो फाल्यां जातलो परत जातलो आनी एवरी टायम काम सुरू जाता आनी आवटसायड फोर्सीस जांकां मडगांव कडेन कांय वेळाचेर संबंद ना, मडगांवच्या वेपारा कडेन ना, मडगांवच्या रावना पळय अशे लोक येतात तो आडयतात प्रत्येक खेपेक ऑन फ्लिमझी ग्रावंड की जाय जाल्यार मडगांवच्या लोकांचो, मडगांवच्या वेपाऱ्यांचो, मडगांवच्यो ज्यो सामाजीक आनी संघटना आसा पळय तांचें एक पाठबळ आमी नगरपालिके फाटल्यान उबी करतले की हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय तो जाता तितल्या बेगीन करपा खातीर एक आमी दिलं तांकां. विदीन नेक्स्ट फ्यू डेज आमी परतून एकदां मेळटले. नगराध्यक्षान सांगलां आमकां की ते फूल फ्लेज ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान आसा म्हण आनी हाजे नंतर कोणाचीच जी मस्ती आसा थंय येवन करपाची ती करून घेवपा ना म्हण. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीन गोंयांत वावर सुरू केला. पर्रीकार सरकार बरें काम करतलो अशें दिसतालें पूण प्रस्न तशे आसात. कॅसिनो बंद करपाचें सोडून आनीक कॅसिनोक लायसनां दिल्यात. मायनिंग माफियाचेर कांयच कारवाय जाल्ली दिसना अशी टिका आपाचो राष्ट्रीय वांगडी योगेंद्र यादवान केली. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत राजकारणांतलें चित्र बदलतलें. काँग्रेस आनी भाजपाक आम आदमी पर्याय आसतलो असो दावोय ताणें केलो. Goa started with a great hope with this new government. The idea was that somehow Goa would now get a corruption-less government. That concrete promises were made. But I'm told instead of cancelling the casino license, in fact, more casinos were created. I'm told nothing has really happened that in the case of mining mafia,
the government and its officials seem to be siding more with the mafia than those who are struggling against it. So I'm told there has been a sense of deep disappointment. Delhi elections today are bound to change the nature of political competition. They are bound to change the bipolar politics, Congress versus BJP, that Delhi state has witnessed. And this has larger national implications. If politics of Delhi gets transformed from a Congress BJP politics to a politics with a third alternative, then it opens the possibility of this pattern being challenged in a large number of other states of India, including Goa, if I may say so. धनंजय मयेकार मडगांवचो नवो उपनगराध्यक्ष जाला. उपनगराध्यक्ष पदा खातीर एकूच उमेदवारी अर्ज आयिल्ल्यान धनंजय मयेकार एकमतान वेंचून आयलो अशी घोशणा वेंचणूक अधिकारी वेनान्सियो फुर्तादोन केली. 20तल्या 14 नगरसेवकांनी धनंजयाक तेंको दिला. धनंजय मयेकार मडगांवचो नवो उपनगराध्यक्ष जाला. ह्या पदा खातीर एकूच अर्ज आयिल्ल्यान तो विरोध नासतना वेंचून आयलो. हे तिनी नॉमिनेशन पेपर रहीत दवरले आनी जेणे करून आनी कोणेच नॉमिनेशन पेपर फायल जावं ना, कोणूच कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट जावं ना. त्या खातीर आजचे इलेक्शन बिनविरोध डिक्लेअर जाले आनी मयेकर धनंजय हो आज ह्या मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो वायस चेअरपर्सन म्हणून इलेक्ट जाला. मडगांव पालिकेच्या नगरसेवकांनी बिनविरोध वेचून दिलो म्हूण धनंजय मयेकारान सगळ्या नगरसेवकांचे उपकार मानले. 14 जाण आतां बसून मार्केट जावं खंयची कमिटी काडपाची आमी 14 जाण बैठक घेवन सगळे सिस्टमॅटीक करतले. कोणाक खंय कितें जाय, कशें कितें आसा, कोणाक खंय दिवपा जाय, कोणाक कसली इच्छा आसा, बरें कितें ते करतले सगळे एग्जाम ना. आतां आजून टेन्युअराचें कांय ना. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान रिपोर्टर समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.